दोन 2012 ते आतापर्यंत आम्ही सातत्यान पळयत आयिल्लेले आसा। गेली 2020ची जी कोविडाच्या काळान जाल्लेली जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसतले आणि आयज 2025 इलेक्शन जाता। गेले इलेक्शन सुद्धा कोविड काळान इलेक्शन आसून सुद्धा सगळ्यांनी फुडाकार घेवन फुडें सरून आमी पळयले की नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत आणि त्याचबरोबर साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीचेर हो भारतीय जनता पार्टीचो झेंडा फडकलेलो। आयज तर कितलीशीच बरी कामां जी आसा ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकारान त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकारान केल्लेले आसा। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि त्याचबरोबर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकयल म्हाका हमखास खात्री आसा की महिलांक सशक्तीकरणा खातीर अनेक उपक्रम जावं ते RDAच्या मार्फत आसतले किंवा वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसतले किंवा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या तर्फे आसतले। ह्या अनेक भागांच्यान काम करता आसतना सगळे महिलांक एक खात्री आसा की आपले सरकार म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि ताच्या खातीर मुखार सगळे जण सरून भारतीय जनता पार्टीक वोट करतली आणि ताच्या खातीर हांव सक्षमतेन किंवा हे 100% सांगू शकता की सशक्त जिल्हा पंचायती खातीर सगळे जण महिला पुढे सरून भारतीय जनता पार्टी खातीर वोट करतले। खूप मोठ्या उत्साहात सुरुवात केला। हांव समेस्त गोंयच्या सगळ्या मतदारांक जिल्हा पंचायत मतदारांक आवाहन करता की सगळ्या जणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून 100% मतदान करचें। जिल्हा पंचायत ह्यो निवडणुका ग्रामीण भागाच्या विकासा खातीर खूप महत्वाच्यो निवडणुका आसा आणि त्या खातीर ह्या निवडणुकाकडे पळयता आसतना तितकेच इम्पॉर्टन्स दिवन सगळ्या मतदारांनी ह्या निवडणुकाकडे पळोवचें। आपलो जिल्हा पंचायत सदस्य व निवडून काडटा आसतना ग्रामीण भागाचो कसो विकास करतलो हाच्या खातीर मतदान करचें। आमी जशें म्हटलां खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टीत आमचे उमेदवार सगळे जाण हे मोठ्या प्रमाणात सगळे मतदार वोटिंग करतले हाची म्हाका खात्री आसा। मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आणि आमचे सपोर्टेड कॅन्डिडेट ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकाक निवडूनय येतले आणि ज्या पद्दतीत आमी ह्या फावटी नवीन अजेंडा जिल्हा पंचायतीन एड केला दॅट इज इन कम्युनिटी फार्मिंग, कम्युनिटी डेअरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, PC कल्चर, फ्लोरिकल्चर हे सगळे फॅक्टर्स आणि महिला सशक्तीकरण हे 2 कंपोनंट जे एड केल्या त्याचो खूप मोठो फायदो भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या सदस्यांक जातलो आणि खूप मोठ्या आमी 40 मतदारसंघात डायरेक्ट लढयता, 3 युतीच्या माध्यमांतल्यान MGP कडे आसा आणि 7 जाग्यार आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांक सपोर्ट केल्या। म्हाका खात्री आसा की आमी लढयता ते सीट हे चडांत चड सीट हे निवडून येतले आणि दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो फडकतलो करपा खातीर। त्या खातीर नवीन वोटर्स जेन्ना जेन्ना न्यू वोटर फर्स्ट टायम वोटर आसा की तांच्यांनी बी सगळ्या जाणांनी की समाजात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला, देशात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला आणि पुराय देश ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल कशा पद्दतीन मार्गदर्शन करीत आसा। हांव नवीन वोटर्सांक इतकेंच आव्हान करतलो की तांच्यांनी देशाची घोडदौड पळोवन तांच्यांनी वोट करचें। आय एम नॉट इन्फ्लुएन्सिंग द न्यू वोटर बट डेफिनेटली तांकां रायट आसा आपलें मतदान खंय करचें बट मतदान करता आसतना द ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट ह्या देशांतली पळोवची। म्हणजे बाय आज फर्स्ट टायम वोटर करता त्या खातीर त्यांनी पूर्णता आपलो मतदानाचो हक्क आपल्या विचारांती केला आणि डेफिनेटली अशाच पद्दतीत बाकीची सगळी भुरगीं करतली हाची हांव आशा व्यक्त करता। तुम्ही पळयतात GNH।